शिरसय थिये वाठारात कार आणि मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। म्हापशा सावन थिये वाठारात येवपी कारीन अस्नोडेच्यान येवपी मोटरसायकली नेटाचो धपको दिलो। हाका लागून मोटरसायकल चालकांक गंभीर दुखापत जाली। ताका लागून तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला। कोलवाळे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो। नवलो पळय एचआर गाडी तो फुल स्पीडीन आमकां सगळ्यांक ओवरटेक करीत येयला। विदाउट इंडिकेटर तेणी डायरेक्ट गाडी भितर घेतला आणि फुडल्यान टू व्हिलर घेवन मावशे चेडो येतालो तेजे हाडलो तो धपको दिलो तेणी। अरे लागला ताका चड लागला त्या तोपार फुटला हो हात सुटलाय तो आणि चोपण पायांक बी लागला शिरसय पडटा हो शिरसय हो एवढ्यातल्यान येयला डायरेक्ट भितर येयला तो विदाउट म्हणजे इंडिकेटर म्हापशेच्यान मागच्याच्यान येयला तो डायरेक्ट येयला पळय हायवे वयल्यान तो रायट सायडीन भितर घेतालो म्हणजे सायड लायट बीन काय मारूंक ना स्पीडीन आहलो फुल स्पीडान फुल टायर्ड आहा तो ड्रायव्हर टायट हा दोग जाण आहले स्पॉटार एकटो सायडीन बसले तो नाच जालो हांगा आमी एम्बुलन्सीन ताका घालता आमचो ओके आणि हो आहलो तो फुल टायर्ड आहा त्याला त्या खातीर मेडिकलाक आमी बांबोळे हितून एम्बुलन्सीन घालून येला म्हणजे आमचो एकटो इंजर्ड आहा टू व्हिलर वालो हो जो गाडी चलोवपी आहा पळय तेका येला गाडीन घालून तो पळत म्हणून आमी ताका कोण वळखना तो अस्नोडच्यान कांसा बुडयला पेट्रोल पंपार वयतालो HP पेट्रोल पंपार कामाक वयतालो काय तो कामाक आहलो कामाक सुटलेलो घरा वयतालो ना तो पेट्रोल पंपार तेच पेट्रोल पंपार पयलीं पासून थंयच घालता पेट्रोल तो त्याच पंपार वयतालो।